मोजे हाथ के मोजे पाएंगे स्वीकार कर आवता कोशे तुझो मोयमो पोरगोट करूंक शुभ खबर सगल्याक Baba sur moje ita tu gaekane tu gat vopta sur moje tu jeste korkashele मार्कूचे शुभ वर्तमान जेजून 12 जाणांक आपणाशी आपयले आनी मेले आत्म्याचेर तांकां पदवी दिवन दोगांक तो धाडूंक लागलो आनी ताणें तांकां फर्मायलें, एका दांड्या भायर वाटेक कांयच व्हरों नाकात, न्हय खाण जेवण, न्हय बुती, न्हय म्हूण पेंगटाक दुडू, पांयांक वाणो घालात, एका भायर दुसरें आंगलें व्हरूं नाकात. आनी तांकां सांगलें, खंयसरूय एका घरान तुमी भितर सरशात, त्या ग्रामांतले भायर सोरून वचो पर्यंत थंयच रावात. आनी खंयचोय गांव तुमकां येवकार दिना जायत आनी थंयचो लोक तुमचें आयकूंक कबूल नासत, तांकां एक शिटकावणी दिवचे खातीर ते सुवातेवेले भायर सरतना तुमच्या पांयांची धूळ झाडून उडयात. म्हणटच ते वचून जिवीत बदलात म्हूण लोकांक उलो करताले आनी खूब देंवचार काडटाले आनी सोबार वायटाकारांकूय तेल लावन बरी करताले. देवाचें उतर हें.